उत्पत्ती चॅप्टर 23. पुर्वजांचे फोंड. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्याता आर्बा वो हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहाम तिचे दूख करून रडलो. मोड्या सोशिलो उठून अब्राहाम हितीतांच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचें मोदें हांवें थिकान केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक म्हजे नोदरे पयस तुमचें मोदें एक पुरपाची स्वात म्हाका दियात. तेन्ना हितीतकारांनी अब्राहामाक जाप दिवन म्हणलें, दोनया, आमचें आयक. तूं आमचें मोदें एक पदवेदार राजकुंवर. आमचे बऱ्यांतले बरे पुरपाचे सुवातेर तूं तुज्या मेल्ल्याक मातयेक लाय. तुज्या मेल्ल्याक पुरपाक तुका खासगी फोंड दिवंक आमच्यांतलो कोणूच तुका आडखळ हाडचो ना. तेन्ना अब्राहामान उठून त्या देशाच्या लोकांक हितीतकारांक नोमान केलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या मेल्ल्याक म्हजे नोदरे पयस पुरपाक तुमची इत्सा आसा जाल्यार म्हजें आयकात आनी जोहाराच्या पुता कडेन एफ्रोना कडेन म्हजे खातीर विनोती करात. माकपेलाचो ओंडो म्हाका वीक म्हूण एफ्रोन जोहारच्या पुताक सांगात. हो ओंडो ताच्या शेताचे एके देगेक आसा. हांगा तुमच्या फुड्यान जमनीचें सगळें मोल फारीक करता म्हूण ताका सांगात. हे पोरी पुरपाक म्हजी खास जमीन आसतली. शाराच्या दारवंट्यार हीट जमात थंय एफ्रोन ताचें मोदें बसून आसलो. सगल्यांक आयकूंक येता तशें ताणें म्हणलें, आयक सायबा, तो ओंडो आसा तें आख्खेंच शेत तुका दितां. आतांच म्हज्या लोकांच्या फुड्यान तुजे पोतिनीक पुरूंक हांव तें तुका दिवन काडटां. तेन्ना अब्राहामान त्या दिसाच्या लोकांक नोमान केली आनी त्या देशाच्या लोकांक आयकुंये सारकें ताणें एफ्रोनाक सांगलें, तूं तें म्हाका दिता जाल्यार म्हजें मातशें आयक. हांव त्या शेताचे दुडू फारीक करतां तें तूं घे आनी थंय हांव म्हज्या मेल्ल्या मनशाक निखीप पितलों. एफ्रोनान अब्राहामाक म्हणलें, सायबा, ते जमनीचें मोल फकत रुपयाचे 400 शेकेल आनी आमचें मोदें हें मोल कितें? तुजे पोतिनीक थंय पुरून काड. अब्राहाम कबूल जालो आनी एफ्रोनान सांगलोलें तें मोल रुपयाचे 400 शेकेल सगल्यांच्या फुड्यान मेजून ताका दिलें. हे जिनशी मामरेचे उदेंतेक उरता तें माकपेलाचें एफ्रोनाचें भाट अब्राहामाच्या ताब्यांत जालें. आख्खें शेत, थंयचो ओंडो आनी शीमपोरयान आसलीं तीं सगळीं झाडां हे जमातीक हाजीर आसलोल्या सगल्या हितीत लोकान तें भास अब्राहामाचें म्हूण मानून घेतलें. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक जमादींत निखिपिली. म्हणटच तें हितीत लोकांचें शेत मेल्ल्यांक पुरपा खातीर हेताच्या पुतांनी कबलात करून अब्राहामाक दिलें. देवाचें उतर हें.